फोण्या आडपय घरांचेर आयिल्ल्या 4 आंब्याचो प्रस्न फाटली 3-4 वर्सां जाली लोक काडटाले. झाडां कापलीं म्हूण लोकांनी खात्याक कितलेशेच फावट अर्ज घाले, मात कोणच काना मनार घेना आशिल्लो. प्रुडंटान ही गजाल उक्ताडार हाडली आनी म्हयन्या भितर उपजिल्लोधिकाऱ्याचे झाडां बिंडपाक लायसन मेळ्ळें. बुधवारा लोकांनी ही झाडां बिंडलीं. पळयात प्रुडंट इम्पॅक्ट. आडपय गांवांत कांय घरांचेर आयिल्ल्या झाडांचो प्रश्न फाटली 4 वर्सां गाजतालो. थळाव्या लोकांनी पंचायतीपासून जिल्लो अधिकाऱ्या मेरेन सगळ्यांक अर्ज केल्ले. प्रुडंट मिडियान ही खबर दिली आणि सरकाराक जाग आयली. 3 वर्सांनी अशी भंयान आमी दीस काडटाले आनी फाटले दिसां जवळ जवळ 20-25 दीस जाले की मिडियान हांगा आमी आपयले. तेजे पयलीं आमी पंचायती लेटर केल्लें, कलेक्टरा सुद्दां लेटर केल्लें, पूण ते भाटकार ना हें ना करून खूब एक्शन घेवपाक टायम जालो. फाटले फावट पूण प्रुडंटान आमकां भरपूर प्रुडंट म्हण जी मिडिया सगळी आहा पळय तेणी आमकां खूब हेल्प केलो आनी तेणी हें जे मिडियान टीव्हीचेर हाडून बरो सपोर्ट आमकां दिलो आनी रोखडेच 8 दीस भितर आमकां आमी जे लेटर केले तेजेर डेप्युटी कलेक्टरान डायरेक्ट ऑर्डर काडली की तुमी मारून घ्या. प्रुडंट मिडियान आमकां हे बद्दल खूब आमकां योगदान दिलें आनी सरकारी दरबारी आमी प्रयत्न करून आतां आमचे कलेक्टरान आमकां 1 म्हयन्यान आमकां ऑर्डर दिली ही झाडां मारपा खातीर. सो हांव तुमचे सगळ्यांचे तुमचे प्रुडंट मिडियाचे पयलीं धन्यवाद तांकां दिता. आडपयच्यान विवेक प्रभू प्रुडंटा खातीर. म्हापशां पार्किंगेचो प्रश्न सोडोवपाचे दिशेन पालिका पावलां मारता. सिने अलंकार थिएटरा कडेन आशिल्ल्या पालिकेच्या प्लॉटांत 6 मजली पार्किंग टॉवर बांदपाचें पालिकेन थारायलां. हो प्रकल्प पालिकेक परवडटलो आनी ताचो जाय तसो उपेग जातलो अशें पालिकेचें गणीत. म्हापशां सध्या पार्किंगा खातीर सारकी सुवातच ना. ताका लागून नित्याक ट्रॅफिक जॅम जाता. म्हापशे पालिकेन शारांतल्या पार्किंगाच्या प्रस्नाचेर उपाय काडपाचे दिशेन आतां यत्न सुरू केल्यात. सिने अलंकारा फाटल्यान पालिकेच्या 47 चौखण मिटराचो प्लॉट आसा. ताचो सध्या उपेग जायना. हे प्लॉटाचेर 6 मजली पार्किंग टॉवर उबारपाच्या पालिकेन थारायला. प्रकल्पाचो खर्च 60 लाख जाव येता. पालिके कडेन वापरूंक नाशिल्ले निधींतले 45 लाख आसात. हो पयसो परत सरकाराक दिवचे परस पार्किंग प्रकल्पान घालतले. प्रकल्प बरो चलतलो आनी पालिकेचे पयशे उबे जातले असो नगराध्यक्षाचो अदमास. आनी 6 लेवलचो कन्सिडर केलो जाल्यार 24 गाडयो हितून पार्क करपाक मेळटल्यो. 47 स्क्वेअर मिटरच्या एरिया एकदम फिजिबल जावं शकता. 60 लाखची इन्व्हेस्टमेंट जवळ 3-4 वर्सां भितर रिकवर जावं शकता. पणजे अशे तरेच्या पार्किंग प्रकल्पाचो विचार चल्ला. म्हापशेचो प्रकल्प जालो जाल्यार अशे तरेचो हो गोंयांतलो दुसरो प्रकल्प आसतलो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे. आतां पळोवया गोंयांतल्यो हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. नामनेचे साहित्यीक अशोक नायकाच्या झंप्याची झंपेगिरी आनी कॅलिडोस्कोप ह्या 2 पुस्तकांचें मंगळारा प्रकाशन जालें. ह्या वेळार उलयतना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान भ्रश्टाचारा विशीं काणयो सांगल्यो. खावपाच्यो इंडिजिनस मेथड्स तयार करता आनी ते इंडिजिनस मेथडांच्यान पयशे खावपाक लागता. तरे हांवें पळयल्या लोक पयशे खाणारे लोक कशे आसा तांकां तुमी खंय व्हरा डिपार्टमेंटांनी सुद्दां पळयता दे क्रिएट न्यू. हांवें कांय जाणांक तुरुंगान घाल्ले म्हणजे भितर न्हय भायर घाल्ले मॉनिटर करता. करप्शन दुसरे कडेन करता म्हणून. म्हाका पयर एकटो हांव नांवां घेना पूण एकट्याक म्हणजे रिस्पॉन्सिबल पर्सनान सांगलें थंय भितरलो एकटो शाबू पळय जे पळय हाका दिता जे हाका त्या कैद्यांक घासपाक त्या शाबाचेर 10% कमिशन खावपाक जाय. ह्या फुडें गोमंतकीय कवी ना, मराठी कवी म्हणा किंवा कोंकणी कवी ना, बाहेरचो असो एक दालन मुक्त व्हावं. महाराष्ट्र त्यांना मुक्त व्हावं. त्यांचे कार्यक्रम आपण इकडे घेऊन येतो. आपले कार्यक्रम तिकडे गेले पाहिजे. त्यासाठी सरकारनं काहीतरी योजना आखावी. डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकाराक आर्गांव ओपपी बसका मंगळारा म्हापशां जाली. दाभोळकर जरी गेले तरी दाभोळकर गेले त्यांचे विचार केले. दाभोळकर संपणार नाही. दाभोळकरांचा विचार वाढीच लागणार आहे. वैशाली सातर्डेकार सुकूरची नवी सरपंच म्हणून बिनविरोध वेचून आयल्या. ह्या गांवची सगळी उदरगत जावची म्हणून हांव आमच्या 10 मेंबरांक घेवन वांगडा आमचें काम करतलें. कितें डेव्हलपमेंट वर्क जावंक ना पळय आमचो तो सगळो वांगडा तांकां घेवन करतलें. फोंडा इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्विंग अँड केटरिंग टॅक्नॉलॉजीन पयली गोवन ज्युनियर मास्टर शेफ सर्त घडोवन हाडपाचें थारायलां. पयलें इनाम 1 लाख रुपयांचें आसा. हो जो इव्हेंट आसा तो इव्हेंट आमी 1 ऑक्टोबराक आमी तांचे वर्कशॉप स्टार्ट करतले आनी हे वर्कशॉप व्हेरी इम्पॉर्टंट. विदाउट वर्कशॉप ही वील बी नॉट एंटायर्ड फॉर
ऑडिशन्स एज वेल एज एंड फॉर द कॉम्पिटिशन. म्हणजे हे वर्कशॉपाची आयडिया अशी की त्या भुरग्यांक आमी थोडी रेसिपीज थोडी रिनोवेशन्स आनी जनरल नॉलेज आमी तांकां दिवन त्या वर्कशॉपान तांकां ट्रेन करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भारत आणि धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाचो खडेगांठ मिडफिल्डर क्लिफर्ड मिरांडाक ह्या वर्साचो दिलीप सरदेसाय खेळा पुरस्कार बिरेस्तारा भेटयलो. फुटबॉलात फुडार घडोवपाक जाय जाल्यार ल्हान वयातच भरपूर कश्ट घेवंक जाय असो सल्लो क्लिफर्डान भुरग्यांक दिलो. राष्ट्रीय खेळा दिसा जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा, खेळा मंत्री रमेश तवडकार, सर्गेस्त दिलीप सरदेसायाची घरकान्न नंदिनी सरदेसाय, खेळा संचालक VM प्रभुदेसाय हांच्या हस्तुकी क्लिफर्ड मिरांडाक पुरस्कार भेटयलो. It is proved now by Clifford that if you are consistent with your performance, if you are consistent with your training, with your hard work, it can really deliver goods for you. भुरग्यांनी मन लावन फुटबॉलाचे ट्रेनिंग घेवचे असो उलो क्लिफर्डान मारलो. Just say something that I will request most of the guys, say footballers, most of the boys to take up football, as it's a very short profession, it's a very short career, but it's an exciting one and it's worth living for and playing for. आदलो क्रिकेटर दिलीप सरदेसायची घरकान्न नंदिनी सरदेसायान भुरग्यांक मार्गदर्शन केले. As Dilip used to say, it was the 3 Ds that were important: determination, discipline and dedication. That is what sports is all about, and I'm sure, as just Clifford has said, he exemplifies these values. शिस्तीन खेळप खूप महत्वाचे असो सल्लो फ्रांसीस डिसोजान दिलो. आणि बरो प्लेयर जावपा जाव हांगासर खूब भुरगे येयल्ले आमना आयकता बरो प्लेयर बेश्टो जायना, ताका सॅक्रिफायस खूब आहा. तेन्ना सोरो सोडचो पडटा, लेट नायट सोडचे पडटात, मस्ती सोडची पडटा, हें सोडपाक जाय. आनी तुवें विचार करपाक जावो की आपूण क्लिफर्डा सारको जातलो जावंक आनी आमच्या गोंयान बरे फुटबॉलर जाले. ब्राह्मणन सांकवालकर आहलो एक, आनी हांव सदांच ब्राह्मणन सांकवालकरचें उदाहरण दिता, डिसिप्लीन. खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकार प्रुडंटा खातीर. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.